तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलीच की ह्या वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॉन्स्टिट्युशना भितर 103rd अमेंडमेंट करून आर्टिकल्स 15 आणि 16 हेचे भितर नवी इन्सर्शन्स करून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाच्या जनरल कॅटेगरींतल्या लोकां खातीर 10% रिझर्वेशनाचो एक स्वागत करपी अशा पद्दतीचो एक डिसिजन घेतलेलो. तेजे उपरांत लोकसभेन पास केल्या उपरांत राज्यसभेनूय तो पास जालो, तो नोटिफाय जाल्लो आसा. आनीक देशभरा भितर बऱ्याचशा स्टेटींनी हो जो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आसा, मॅन्डेट आसा एका अर्थान, तो इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनीक आनंदाची गजाल म्हणजे गोंयान भितर सुद्दां आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल्ल्या सरकारान पयर जाल्ल्या कॅबिनेट मिटिंगे भितर हो जो रिझर्वेशन जनरल कॅटेगरी भितर इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्स जे आसात त्यांचे खातीर 10% रिझर्वेशन दिवपाचो हो जो सरकाराचे हे जे केंद्र सरकारान घेतिल्लो मॅन्डेट आसा तो मान्य करून तेजे इम्प्लिमेंटेशन गोंया भितर करपाचें ठरयिल्लें आसा. आनीक म्हणून गोंया भितर सुद्दां हो जो अमेंडमेंट इम्प्लिमेंट करपाचो निर्णय गोंयच्या सरकारान जो घेतिल्लो आसा तेचो फायदो हो गोंयच्या जनतेक निश्चितपणान जातलो. आनी तातूंत सगळे हिंदू आसात, ख्रिश्चन्स आसात, मुसलमान आसात, हे तिनूय समाजात तिनूय धर्मातले लोक जे आसात त्यांचे खातीर इक्वली खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो हो जो हे जे आसा हो मॅन्डेट जो आसा हो एप्लिकेबल आसा आनी हे तिगूय जाण तातूंत कवर जातले. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश ह्या गोवा सरकाराचे ह्या डिसिजनाचे स्वागत करता आनी विश्वास व्यक्त करता की हाका लागून जो बेनिफीट जनरल कॅटेगरींतल्या विकर इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाच्या भुरग्यांक आसा, जॉबा खातीर आसतलो, शिक्षणा खातीर आसतलो, जो मेळटलो तेजो निश्चितपणान गोंयच्या उदरगती खातीर एक मारलेलें व्हडलें पावल आसा अशें आमी मानतात. आनी निश्चितपणान त्याचो फायदो गोंयच्या मुखावेल्या सगळ्या वाटचाली खातीर आनी उदरगती खातीर जातलो असो आमी विश्वास व्यक्त करता. आनी तेजे खातीर परत एक फावट डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी त्यांच्या सरकाराचे आमी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश अभिनंदन करता.